मेंबर बिल जे येणारे विधानसभेन ऑलरेडी विजय सरदेसाईन मांडलेले आहा आणि ते म्हाका दिसता शुक्रारा जो प्रायवेट मेंबर बिलाचो जो दीस आसता त्या दिसा हितून असेंब्लीच्या पटलाचेर मांडले गेले वतले. पण मागणी करतालो जे मागण्यो आसताल्यो तितून हांव मागणी करतालो की 80% रिजर्वेशन प्रायवेट सेक्टरान गोंयच्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची जे आयज मेरेन मेळना. आयज मेरेन भुरगे जे आहा नॉट इवन 49% आमी म्हणूं येता की गोंयचे भुरगे गोंयच्या इंडस्ट्रीनी काम करता. ते इंडस्ट्री वेगळे वेगळे तरेन आसतल्यो पूण 80% कंपल्सरी मेळचे. कित्याक गोंयच्यो ज्यो इंडस्ट्री आहा हितून आमच्या भुरग्यांक कामाक घेयनासतना भायल्या दुसऱ्या स्टेटींतल्या भुरग्यांक पयली ऑपॉर्च्युनिटी दिता जेणे करून आमचे भुरगे फाटीं पडटा. जर हो कायदो हाडीत 80% रिजर्वेशनाचो भुरग्यांक हांगासर प्रायवेट सेक्टरान जर कायदो हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भुरगे जे आयज बेकार भोंवता ह्या भुरग्यांक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, काम मेळटलें आनी जेणे करून म्हाजी एक मागणी आहा जे विजय सरदेसाईन बील हाडला जो फुडाराक तो येणाऱ्या दिसा शुक्रारा मांडटलो. हांव विजयाचें अभिनंदन करता कारण ताणें खऱ्यांनीच गोंयच्या भुरग्यांचो बरो विचार केलो. पण म्हजे आख्ख्या गोंयच्या युवतींचे वतीन एक मागणी आहा ह्या सरकारा कडेन. 40 आमदारां कडेन एक मागणी आहा की येता त्या दिसा ज्या दिसा बील सबमीट जातले त्या दिसा भेदभाव ना करता, खंयचें राजकारण ना करता, भुरग्यांच्या भल्यासाठी, भुरग्यांच्या भविश्यासाठी, गोंयच्या भुरग्यांच्या भविश्यासाठी म्हाका दिसता ह्या बिलाक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आहा आनी सगळे सपोर्ट करतले जेणे करून आमच्या गोंयच्या युवतांचे भविश्य ठरतलें. कोणीच राजकारण करून तो विरोध करचो न्हू अशी एक म्हाजी मागणी आहा. हांव ही मागणी समस्त गोंयच्या युवतांचे वतीन करता. हांव परतून